Hello guys, good morning के शायद सगळी हांव यहाँ बरें वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड सायद दिसांनी व्हिडिओ करता सो आयज न्हू हांव तुमकां बीफ कटलेज रेसिपी शेअर करतलें लायक त्यो बीफ कटलेज म्हळ्यार त्यो आमी नॉर्मल करताय त्यो न्हू कटलेज ब्रेडां घाताय त्यो लायक दिस इज वीथ द मीन्स एंड ऑल ओके सो ती हांव शेअर करता तुमचे कडेन सो हांवें ऑलरेडी तिंका हातून सगळें रेडी करून दवरलो आहा आनी मिन्सूय वॉश बी करून दवरला सो आतां या सोमतें स्टार्ट करुया कित्याक तेका म्हळ्यार मातशें तेका मीठ बी लागत मसालो लागत म्हळ्यार मागीर म्हाका दनपर फ्राय करूं मेळटलें ओके सो लेट्स स्टार्ट ओके सो चोया सगळें कितें कितें जाय तें सो हिंगा घेयला 500 ग्रॅम्स मिन्स बरो वॉश बी केलो तो आतां तितू हांव हिंगा 1 टीस्पूनशें हिंगा सॉल्ट एड केलां पळय मागीर हाफ टीस्पून हांव हिंगा टर्मरीक पावडर एड करतलें मागीर हांवें घेयला 2 टेबलस्पूनशे जिंजर गार्लीक पेस्ट मागीर हांवें घायला 2 टेबलस्पून विनेगर नाका तुमच्या लायम एड करूं जाता ओके आनी आतां सगळें मिक्स करून दवरपाचें आनी थोडे वगत मॅरिनेट करपाचें ओके हाफ एन आवर अशें तें मॅरिनेट जाता म्हळ्यार हे इंग्रिडियंट्स कातरून घेया सो आतां ती आनियन घेयले बारीक चॉप करतलें हांव एक टमॅटो तेंय बारीक चॉप करतलें 2 ग्रीन चिलीज तेंय बी बारीक चॉप करतलें आनी थोडे मसालाच जाय पडटले हांव मागीर कितू क्वॉन्टिटी ती घातलेलो सांगतलें ओके सो ब्लॅक पेपर टर्मरीक पावडर सिनमन पावडर क्लव्स क्युमीन ओके आनी हे कोरिएंडर ओके थोडेशें जाय पडटलें मागीर गार्निश करपा लास्टा ओके सो हांव तें पयलीं कट करून घेता आनी मागीर प्रोसेस स्टार्ट करता तितून हांवें क्लव्स क्युमीन आनी सिनेमन स्टिका तो अशें बारीक पीट केला ओके ओके तूं घालपाचो मागीर सांगीत तुमकां सो हिंगच मुगे कायल तापयल्या आनी हातूंत आतां 3 टेबलस्पून ऑयल घातलें ओके सो हेचे घायले 3 टेबलस्पून ऑयल ओके सो आतां आमगे ऑयल तापलें आतां तितून आमी आनियन एड करुया ओके सो तो बरो भाजून घेवया मातसो सॉफ्ट जायली हातून चिलीज घातले आनी थोडे वगत मातशें कूक करतलें ओके सो आमगे आनियन्स जाले आतां आमी तितून टमॅटो एड करुया ओके आनी 2 मिनट अशें कूक करुया सो आमगे हेचो कांदो जालो भाजीला सो आतां तितून हांव 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर एड करतलें आनी 1 टीस्पून हांवें तो पावडर केलो दाखयलो तुमकां गार्लीक क्लाव्स सिनमन आनी क्युमिनाचो सो तो तितून तो हांव मागीर घातलें ओके सो तो 1 टीस्पून असो घालपाचो सो हें पयलीं मिक्स करून घेया सो मिक्स करून जालें आतां हांव तितून तो मिन्स घालता ओके पयलीं घातान मागीर दाखयता तुमकां मॅरिनेट केलो तो तो मॅरिनेट केलो तो मिन्स ओके सो तो बरो तूं पयलीं मिक्स करून घेया कांय अशें करून गूड उरपा जायना ओके नाल्यार शिजपाना मागीर गूड घेवन जशें सारकें तेका बरें स्मॅश करून घेया ओके हातून तितून उदक बी कांय घायनाका ओके सो तेजेरूच स्लो हेचेर तें कूक जातलें सो बरें तेका कूक जाय न्ही आनी मागीर तुमकां दाखयता ओके हितून हाफ टीस्पून हांवें सॉल्ट घायलां ओके आनी 3 टेबलस्पून इल्लेशें उदक घातलें आनी तुमचें टेस्ट खंयचोय जाय ओके तुमकां तर दिसता अळणी बी आहा जाल्यार एड करूं जाता सॉल्ट ओके सो हांवें सद्या हाफ टीस्पून घायलां सो आतां तें धांपया आनी 25 मिनट्स अशें बरें कूक करुया ओके सो आतां तें जालें आनी आमी आतां तितून ती कोरिएंडर चॉप केलो न्हू ती एड करुया आनी मिक्स करुया सॉरी आनी थोड्यो लायक तो न्यू पासून दवरया मातशें ओके आतां फ्लेम ऑफ करुया सो मागीर तेजे कटलेट करूं जाय न्हू सो मातशें न्यूवपा दवरया ओके सो आतां आमगे निवलां ओके
सो आता तितून दोन योग घातले, एक योग. ओके, आणि ते एक वायट आहा ते मागीर यूज जातले. ओके, सो ते सेपरेट काडून दवरलांचे. आता तितून 1/4 कप ब्रेड क्रम्ब घाता. ओके, सो ते लायक अशें करून बायंड जावपा लागून घालप ते. ओके, सो ते हांव बरें पयलीं मिक्स करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो हेचें जालें मिक्स, आनी आतां आमी तेजे कोटिंगा कितें जाय तें रेडी करुया. सो हिंगा एक वायट घेयला हें पळय, तें एक योका काडून तें. ओके, आनी हिंगा 1/4 कप सेमोलिन घेयला, 1/4 कप ब्रेड क्रम्ब. ओके, रवा तो. ओके, सो हे दोनूय मिक्स करपाचें. हितून इल्लेशें पिंच ऑफ सॉल्ट ऍड करुया. ओके, सो आतां पयलीं मिक्स करुया. ओके, ब्रेड क्रम्ब आनी सेमोलिन. आनी एक वायट हाडलो न्हू, तुजें सॉल्ट घायलो न्हू, सो ते मिक्स करून आतां तेका न्हू कटलेट शेप दिवपाची. ओके, सो तुमकां कितू व्हडले जाय धाकटे जाय ते प्रमाण तुमी शेप कराय. ओके, सो पयलीं हांवें रावंड केला, तेका रावंड केला, प्रेस करून शेप दिवपाची कटलेट करता अशें करून. ओके, तशें करून शेप दिवपाची. ओके, मागीर तेका ते एक वायट घालून तितून डीप करपाचें. ओके, बॅक कॅमेरा करून दाखयता तुमकां. सो हेचो हितून घायला आनी आतां तेका बरें डीप करून घेवपाचें आनी एक्स्ट्रा तें काडपाचें. ओके, मागीर आमी तेका ब्रेड क्रम्पान डीप करुया अशें करून. ओके, सो अशें करून सगळें करून घेवपाचें. ओके, हांव मागीर दाखयता तुमकां केलें म्हणटरी. रेडी करून जालें. आतां मातशें न्हू 5 मिनट्स शें न्हू फ्रिजीन दवरतलें मातशें. ओके, आनी मागीर हांव तें फ्राय करतलें, मागीर दाखयता तुमकां फ्राय करता तेन्ना. सो कायल ऑलरेडी तापयल्या, तितून इल्लें ऑयल घातलें, तें फ्राय करुया आतां. हांवें दवरलो न्हू ती 5 मिनट्स भितर पॅटीस, सो ते आतां फ्राय करता न्हू. सो तापली ऑलरेडी, आनी आतां तितून ऑयल घालया आमी. ओके, सो आतां आमी तें फ्राय करुया. म्हाका हांव 4 वेळेस फ्राय करता तें. ओके, म्हाका सगळ्यो नाकाय त्यो. ओके, सो तुमकां कितें जाय तें तुमी फ्राय करपाचें. ओके, आतां आमगे जालें त्यो ते सायडीन टर्न करुया. आतां स्लो उज्याचेर दवरया, नाल्यार रवो करपतलो आनी मागीर तें भितर जावपा ना. एनीवेज भितर जालो आहाय तें, बट तें ब्रेक हें जावपा ना, बेश्टें भायल्यान करपोन येतलें, सो अशें करून जावपाचें. ओके, दुसऱ्या सायडी अशें करपाचें फ्राय. जालें तें आतां तें काडटा प्लेटी. ओके, सो रेडी टू ईट. मेळटा तुमकां तो हें करूं मेळोकू ना, म्हळ्यार आमगे व्हिडिओ एंड कोतोले आतां, आनी थोडे शाउट आउट्स घेवंकू नाय. ओके, सो ते घेता पयलीं. ओके, सो फर्स्ट इज इमॅक्युलेट फेर्नांदीस, एफिएला फेर्नांदीस, आमची कोवन फामील, कार्मिना मिनेझीस, फेर्नांदीस फॅमिली, रोमा Antonova, Rosina Mascarenas, Charlotte D&J Vlogs, Annalie Babikar, Nivedita Oswin Coelho, Diana Soris, and Larina Martins. Thank you तुम सगल्या तितून टाइम घेवन कमेंट कोताय मुगे व्हिडिओ. आनी आय होप तुमकां आयज मुगे आयज हांवें मिन्सा बीफ कटलेट केलो ती लायक जाले आसता म्हूण ट्राय कोराय आनी सांगाय म्हाका कशी जाली. ओके, आनी हिंगासो आमगे व्हिडिओ एंड कोता. तुमकां मुगे आयज व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्राईब कोराय. टिल देन यू टेक केअर and I'll see you on in the next vlog and bye. You want to say bye, Ray? Okay, chalo then, bye.